Page 19, A35. तुझे सौशे आयला दोनिया A35. तुझे सौशे आयला दोनिया मोसो तुशी माकुम kamka. तुझे सौशे आयला दोनिया मोसो तुशी makum kamka. Aikto tu sam somestanci doin bakoi gorozamci. Aikto tu sam somestanci doin bakoi gorozamci. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान तुमची मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी ही खेरीत इंतेसांव आसात ती मनांत दवरून आनी देवाक आमी हे मीस पेटोवया. बरी सावथ भलायकी फ्रांसीस पेरेरा पासत आनी दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी ब्रिटो फामिली पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रवेशगीत अशें म्हणटा, मोरणाची ल्हारां सोर भोंवती म्हजेर उप्रासली. नास करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पुराक उलो मारलो. आपल्या मंदिरासून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेता दुसऱ्यांक जी ते प्रमाणे जियेनात तांकां एकदम वायट दिसूंक लागता. तांकां नाका पुरो जाता. ती आमकां काडूनय उडोवंक सोदतात. असल्या वेळार आमकां धीर आनी आदार जाय, घोटाय जाय. आमी जेजू कडेन त्या वेळार वळोंक जाय. आमी वळोंक ना जाल्यार हें एक पातक जाता, कित्याक दुसऱ्यांच्या पातकान आमी पडोंक लागता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, देवाचें बोगसणें मागया. काळजांतान आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे शिवाय तुका मानोवंक आमी शकना. पूण तूं काकलीती वोंत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे खुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सिद्धिदान आयकुया. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगलें दाखोवन दिलें. म्हाका सगलें गमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा, तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें उजितात तें हांव नकलो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया.
जिव्या मनशाचे प्रितमे वेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनी उगडास उरचो न्हय. असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्वरा न्यायनितीन मुणसुवी करताय. काळजा मनाचो तूं ताव घेताय. तोऱ्या लोकाचो सूत घेतलोय तो म्हाका पळोवं दी, कित्याक हांवें म्हजें सोगलें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हणया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हजे पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो, तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजांचो ताव घेताय, तर पातक्यांच्या नश्टेपणांचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक तीर करून दवर. नितीवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. देव म्हजो दाळ, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत म्हूण सुविधार. रोकडोच ताजो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शरणा येतां. उदगाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास दिवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. जोमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषेक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक दाविदाच्या संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परम याज्ञिकां आनी फारिसेवां सुरशीं परतून गेले आनी ताका म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणेन तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो, पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तुंय बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजो ना. ते आपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावांनो, हें कितले पाटी आमी आयकलां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. वय, पूण मागीर ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. भयणीनो आनी भावांनो, आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां जेजू सोबें
ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार मेळटा. आनी हें आमकां पवित्र पुस्तकान शुभ वर्तमानांतल्यान दिसता. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलीं, पूण आमीच ताचे सारकीं आसूंक जाय जाल्यार आमी आमचे दोळे ताचेर लावन जिवंक जाय. दोळे ताचेर लावन जिवंक जाय म्हणजे कितें? सगळो गोत काय आमी ताचेर दोळे लायतले आनी हे भाशेन भायल्यांतल्यान ना. हें भितरल्यांतलें जिवीत आमचें देवाचेर आमचें थिरावंक जाय. तेन्नाच की तो जो आमचें सोबें आसा ताका एकवटोन आमच्यान फुडलीं पावलां मारूंक जाता. तो आमकां निवडटा आपलो वावर फुडें व्हरच्याक. जशे भशेन जेरेमियासाक ताणें निवडलो आनी ताका लोकां मदें धाडलो, जो लोक देवाचे येवजणे प्रमाणे देवा सारकीं तीं जिये नासलेलीं तांकां शिडकावंक. कित्याक लागून शिडकावंक? तीं रिस्केर येवच्याक, म्हणजे तीं पोत्तून खऱ्या मार्गार चलोवन वचाक, म्हणजे देवाची येवजण प्रमाणे देवाचे वाटेन तीं चलच्याक. नाजाल्यार कितें जाता? तीं जें तें कोत्तात तें देवाकूच लागता, तांचे पातोक देवाकूय लागता. तीं अशीं करूंक लागलीं की ना मागीर तीं खरीं म्हणना हितूं खूब त्रासान पडटात, पूण हो त्रास तीं देवाकूय दिता कित्याक देव तांचे मदें आसा. आतां जो कोण तांकां शिडकायता तांकां मागीर ती पिडापीड दिवंक लागता. हे परी तीं देवाक काडून सोदतात, म्हणजे देवा सारकीं जीं आसात तांकांय काडून उडोवंक सोदतात. आनी हाका लागून असली स्थितीन कितें म्हणून करूंक जाय? आमी देवाक कुलो मारूंक जाय, जशे भशेन जेरेमियासान मारलो. कितें म्हणून करूं सायबा? हें पळय म्हजे लागीं सोंसूंकूय जायना, पूण तूं म्हाका घोटाय दी. ते म्हजेर कितलें वायट कोत्तात त्या वेळार हांवें कितें म्हणून करचें? तर आमी पळयता दुसऱ्या वाचपानूय कशे भशेन जेजूक ते नाकारतात. देवान आपल्या पुताक हे भाशेन आपली पोरजे सवें धाडली, ताका धाडलो. जाणेन आब्रामा उदेशी ताणें ही पोरजा घडोवन हाडलेली. हीच पोरजा आतां देवाकूच वळखना, ताच्या पुताक वळखना, ताका नाकारतात, ताचे विरुद्ध ते उलयतात. ताका ते म्हणून सोदतात की ताका ताची तपासणी करूंक जाय, नाजाल्यार ताका म्हणना हितूं सारकोच काबार करूंक जाय. आनी ताचे मदें थोडे जाण बरे लोक आसतात. लायक निकोदेम आसलेलो, तो म्हणटा ना, पयलीं आमी ताचे बरे भशेन आयकूंक जाय, ताका समजोंक जाय. आनी हें म्हत्वाचें. खूब फावटीं कितें जाता? आमी आमचोच निशेध दुसऱ्यांचेर मारता, आमीच आमचेच हाचेर आदारून तांची मनसुबी कोत्ता. तें सारकें न्हय. कित्याक आमी दुसऱ्यांक हाजीर जावंक जाय. कित्याक लागून म्हणून तीं हे भशेन उलयतात, कोत्तात, चिंतात? तसलें काम करपाक थोडें अवघड लागता, कित्याक ताका फुरसत जाय. आमी वयल्या वयर जियेत तर आमकां फुरसत आसचें ना, पूण जितली आमी खोलायेन जिवंक लागता तेन्ना आमकां देवाची घोटाय येता तांकां हाजीर जावपाक. आनी हांगसर तो आमकां सगळ्यांक आपयता ताचे सारकीं जावंक. पूण आमचे लागीं आमचे वस्तुंगी तें करूंक जायना, ताचेच घोटायेन करूंक जाता. म्हणटच हे भाशेन तो प्रत्येकाक आमकां निवडटा त्या वतीन आमचें जिवीत सारच्या. एकलो कुटभट म्हणून सांत आसलो, तो म्हणना हितूं इंग्लंडचो. तो ल्हान आसतना माय नासलेली, पाय नासलेलो, म्हणटच हे भाशेन एका खाशा मायन म्हणना हितूं ताका म्हणजे दुसरे मायन ताका म्हणना हितूं वयर काडलेलो. आनी तो थंयसर आसतना तांच्या देवस्थान कितें जातालें, खूब घेर्रां जातालीं. म्हणटच ह्या घेर्रांनूय ताका भाग घेवचो पडटालो. ताणें घेतलो आनी शांती आयली म्हणनाय. शांती आयल्या उपरांत ताच्या मनांत अशें आसलेलें की हांव एक मोटवाशी जातलो. त्या काळार बेनिडिक्टीन
मोटां खूब आसतालीं म्हणटूच तो एका मोठान मेलरोज म्हणटा पळय थंयसर गेलो आनी थंयसर गेल्या उपरांत झुजाचें तें ताका आवडोंक नासलेलें पूण देवाचें ताका आवडलेलें आनी देवाक ताणें आपलें पूर्ण काळीजूच ओपून दिलें आनी हे परी ताणें खूब प्रगती केल्या उपरांत ताका आनी एका मोठान धाडलो रिपोन म्हणटा पळय थंय आनी थंयसर गेल्या उपरांत तो बरो करतालो पूण ते तांची म्हणणें हितून पद्दत वेगळी आसलेली रोम पळय आसा रोमाचे पद्दत वेगळी आसलेली म्हणून ते म्हण लागले आमची आनी तुमची पद्दत सारकी ना आमचीच पद्दत धरता आनी हाका लागून रिपोनांतले आनिकूय जाण पोत्तून नोदुंबरिया म्हणटा पळय थंयसर मेलरोज थंयसर गेले थंयसर गेल्या उपरांत एक सिनट जालो सिनट म्हणजे सगळे पळय पाद्री आसतात मागीर बिशप आसात आनी थोडे म्हणल्यार तेन्ना चडशे तेच आसताले ताणें अशें निर्णय घेतलो की आतां आमी रोमा बरोबर रावंक जाय रोमाचे खाली आमी सगळो आमचो वावर म्हणजे सेवा दवरपा ते भाशेन आदारून जिवंक जाय ताणें तें बदकरलें ताका मागीर तेच भाशेन आनी एका जाग्यार पाठयलो मागीर थंयसर पाठयल्या उपरांत ते आदलेच भाशेन जिवंक सोदताले ताणें तांकां सगळ्या जाणांक सांगलें ना आमी बरे भाशेन रावया रोमाच्या खाला आमी सगळो आमचो वावर करुया ताणें आमकां सांगलां पाप साहेबान सांगलां त्या प्रमाणे आमी जिवया आनी ते जिवंक लागले पूण हो इतलो बरो आसलेलो की ताचे सगळे खूब मिलाग्री जाताल्यो देवाक एकदम चिटकोन रावतालो म्हणटूच तो कोणाचेर मागणें केलें बरी जातालीं ह्यो मिलाग्री पळोवन हो लोक आतां ह्या दुसऱ्या जाग्यार गेल्लो थंयसरूय बरेंपण अणभवंक लागलो मागीर ताका अशें दिसलें की आतां हांवें हें सगळें सोडूंक जाय आनी एकसूरपणांत म्हजें जिवीत सारूंक जाय एक धाकटें जुंवें आसलेलें थंयसर तो 9 वर्सां सारूंक गेलो पूण ती 9 वर्सां जाता म्हणसर ताका पोत्तून आपोवन हाडलो आनी ताका बिशप केल्या उपरांत ताणें खूब वावर केलो म्हूण न्हय पूण एका वर्सानूच ताका अशें दिसलें की आतां हांव मरतलों आनी हिंच्या शेकड्यान जालें 630 वर्सां ताचो जल्म जाल्लो 687 वर्सां ताचें मरण जालें मेल्या उपरांत ताणें खूब मागीर मिलाग्री करूंक लागलो तो म्हणटच ती मिलाग्री जाता मागीर थंयसर आनिकूय मागीर गेर्रां जावंक लागलीं गेर्रां जालीं म्हूण न्हय आनी मागीर हेनरी दी 8 म्हणटा पळय तो हो जालो किंग राय जालो इंग्लंडाचो आनी ताका कितें जालें तो रोमचे इगोर्जे सोशिलो पयस गेलो आनी हांकां सगळ्यांक जीं कोण रोमाच्या खाला आसलेलीं तांकां पिडापीड दिवंक लागलो म्हणटच हाची कूड म्हण ताणें काडूंकूच ना ती तशीच आसलेली सायबाची कूड पळय आसा ते भाशेन ताची कूड आसलेली म्हणून तें हांव तुमकां कित्याक सांगूंक सोदतां की देव जेन्ना आमकां आपयता आनी देवाची येवजणी बरोबर आमी करूंक लागता तेन्ना देव आमची म्हणून कूड ते भाशेन दवरता दुसऱ्यां पासत आतां सायबाची कूड हांगसर आसा ती कित्याक लागून आसा कित्याक हांगसर ताचे उद्देशी आमकां सगळें बरेंपण मेल्या उपरांत पर्यंत मेळटा कित्याक जिये आसलेले तेन्ना तो आपल्या पासत जियेन आसलेलो फकत देवा पासत आनी देव ताचे सगळो वावर करतालो ताका लागून आतांय तेच भाशेन करता आतां ह्या कुडबडचं कितें जालें ताची कूड तशीच आसलेली पूण ताणें ती लिपोवन दवरली फकत 4 मोटवाशी ती हिंचोर लिपोवन दवरल्या ते जाणत आनी ते एकामेकाक आयज पर्यंत कोणाक दुसऱ्यांक सांगिना तेच चोग जाण जाणत म्हणजे ते त्या काळा प्रमाणे ते एकामेकाक सांगतात आनी फकत चोग जाण ते जाणत म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी कितें करया पासियेंस मागया देवा कडेन कित्याक पासियेंस आसत तर आमकां सगळे बाकीचे जे मूल्य आसात देवान दिलेले ते आमच्यान पाळूंक जातले आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया देवान आमकां प्रत्येकाक निवडलेलें आसा तो आमचें सगळें तो कार्य करूंक सोदता
त्या कार्यांत आमी पूर्णपणे ताका सहकार करया आनी हे परी कसली पिडापीड आमकां आयली पर्यंत जाल्यार आमी भिवची न्हय पूण देवा सोबें तें सगळें आसा तें देवा सोबें सगळेंच दवरून फुडलीं पावलां ताचे सोबें मारूंक आमकां धीर आनी आदार मागया आनी हे परी आमकांच न्हय पूण सगळ्यां पासत जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांचेय पासत मागया कोरोना व्हायरसाक लागून खूब कश्टवतात आजून पर्यंत आमकां कितें म्हणून करचें तें समजोंक ना वॅक्सीन घेयात म्हणटात कित्याक वॅक्सीन घेत जाल्यार आमचे मदें ती एंटीबॉडीज आसतल्यो आनी दुसरे फावटी आमकां कोरोना व्हायरस जाता तेन्ना ताचो परिणाम तितलो जावचो ना म्हणटात तर देवान आमकां हाचेर बरी एकमत दिवची आनी आमकां सावधीन भलायकेन दवरची तर आमी मागया आतां सोरपोदिदार आनी काकलुत्सर देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेकल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता सायबा हे वॅक्सीन आतां भारतांतूय आयिल्लें आसा इंडियेकूय आशिल्लें आसा तर ताचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page 36, Gine Vante, Gine Kina, C19. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपोदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे भोव कोणवाळे बापा ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरीत उरल्या आमच्यो निबोर खुश्यो दया करून तुका खालतेकायच्यो जाय सकोर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व कार्यान सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय उंसुर्गी तुका सोय सोय
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती बागयोन जुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सौरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी सगल्या जाणांक दवरया. आमची खाजगी मागणी ह्या मिसांतली आनी हेरांची, जीं कोण एकदम पेरीक आसात तांचे पासत मागया. जांचें ऑपरेशन आसा तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी जेजू बरोबर आतां म्हणया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां आनी घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. D5 Bhavatache Dole, page 49, D5. वेळार जेजू आमच्या काळजांत आसा कुडींत मनांत ओत्म्यांत ताका आमी आजीर जावया सगळें आमचें जिवीत ताणें चलोवच्याक ताका आमी तें समर्पिल्लें आसा तर ह्या वेळार ह्या एकवटान आमी ताचें सगळें बरेंपण अणभवया आनी त्या बरेपणांत आमी आख्खो दीस आमचो ताचें सवें ताचे बरोबर आनी ताचें सून आमी सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटों आनी आमचे दिसपटे जिणेंत तुका मानो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बडोपकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून
जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 134, I 31, तुझ्यो दुखी माये. तुझ्यो दुखी माये, मोगान बापाक ओपना, जेजू बोलवी आमकां माफी जोडून घेता. तुझ्या नाजूक आत्म्या दुखी तोरसा